पयली जेटी पॉलिसी वाचात मागीर विरोध करात। हांवें शिफारस धाडपाची निमणी तारीख वाडयल्या। ह्या विशीं हांव चर्चेक तयार आसा। बेठेच कोण तरी लोकांक ह्या विशयाचेर भडकयता। पयली ही पॉलिसी वाचात म्हण पर्यटन मंत्री खंवटे उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। दिस इज अ न्यू फ्लेवर ऑफ दिस सीजन. म्हणजे नव्या क्वार्टराक सीजन जावच्या पयलीं गोवन्स हॅव कम विथ द फ्लेवर ऑफ ऑपोजिंग. ऑपोज करचें, आय एम ऑल्सो विथ देम, वी अंडरस्टँड. पूण जे गजाल ऑपोज करपाक ती करची नाल्यार ही समजून घेवची. वी हॅव कम विथ अ व्हेरी क्लियर पॉलिसी आनी रुल्स आमी भेटीत काडून आमी थंय एज अ डॉक्युमेंट डायरेक्ट नोटिफाय करूं ना. आमी लोकांक पब्लीक कित्याक दिली सो दॅट दे कॅन शेअर देअर व्ह्यूज. पयले 15 दिसांक काडले, तांणी सांगलें वाडय, आमी आनी 15 दीस वाडयले. तांणी सांगलें आमकां इंग्लीश आनी मराठी आनी कोंकणी कितें जाय, भाशेन चेंज जाय, ती करून दिली. वी आर गिवींग वॉट दे नीड अँड वॉट दे वॉन्ट. लास्ट उरले आतां काल आमी तांकां सांगलें आनी 15 दीस दी, कित्याक कोणाचे आनी विचार उरले ते मांडून दी. पूण कमिंग एंड एजिटेटींग तो अभिजीत प्रभुदेसाय इज गोईंग एंड मिसगायडींग द पीपल. आय वील मेक अ चार्ज ऑन हिम डायरेक्टली. लेट हिम टेल मी इन द पॉलिसी ताणें वाचले जाल्यार खंय कोळसो आनी खंय फिशींग आसा काय म्हणून. हो भुरगो जो आशिल्लो, आय थॉट ही वॉज टेकिंग अप गुड इश्यूज ऑफ द स्टेट, बट आय थिंक ही इज ऑल्सो गेटिंग मिसगायडेड ऑर बीइंग प्रेशराइज्ड टू टेक अप इश्यूज which are not in the interest of the state, or he is in tune with the illegalities which are happening. This is my clear charge on that point, because till now I had a faith that this type of people are required. पण ह्या येता ते दिशाभूल करपाक आनी ह्या अभिजिताकूय हांव आपोवपाचो आसा, उलोवपाक आनी अंडरस्टँड करपाक. ताणें येदें व्हडलें चित्र जें काडलां गोंयचें ऑन द पॉलिसी, खंयच्यान ताणें काडलें काय म्हणून, घरा बसून काडलें काय पॉलिसी वाचून काडली काय म्हणून. They have a fear in their mind. ते पत्ता त्याच सांगतात. पळय, मिडिया तर्फे तुमकां रिक्वेस्ट आसा. दे आर ऑपोजिंग. इट इज अ करेक्ट थिंग. दे हॅव अ थॉट. इट इज रायट. लेट देम ऑपोज. बट आय एम सेईंग ज्यांनी पॉलिसी वाचल्या तुम्ही वाचून मागीर ऑपोज करा मरे. तुम्ही ऑपोज करपा खातीर करतात. आतां कोणें पॉलिसी वाचले हे सगळे हातून, आनी पॉलिसी वाचले जाल्यार परत कोळसो आनी फिशींग खंयच्यान येवंक लागले. पॉलिसी डॉक्युमेंट तुमचेय मिडिया भावांक मागता, ऑनलायन घाल्ली आसा, वाचात. आनी म्हाका सांगा नजरेर हाडपाक की कोळसो घाला आनी कितें घाला, आमी जेटी बांदतले खंय बांदतले म्हाका सांगात. आमी आसा ते रेग्युलेट करता बिजनस. आनी त्याच खातीर वी आर सेईंग शेअर युअर व्यू, शेअर युअर ऑपोजिशन, शेअर युअर थिंग ऑन अ ईमेल. तुम्ही मिडिया घेता, सगळे सांगता दिशाभूल करपाचें उलयता. बरोय मरे दिशाभूल करता म्हणून. तुमकां सगळ्या मिडियांक घेवनूच तांकां स्टेक होल्डर्सांक आपोवन आय वील हॅव अ व्हेरी ओपन डिबेट, ऑर नॉट अ डिबेट, अ डिस्कशन with these stakeholders, clarifying their doubts. If they have some good suggestions, we will incorporate in the policy. हांवें तांकां पयर सांगलां तुमकां जेटी पॉलिसी जावं ती टुरिजम जेटी पॉलिसी करता. टॉपीक सोंपता. इन्क्लुडींग दीस पीपल हू हॅव पुट लेटर्स. जितल्यांनी लेटर्स घाल्यात तितल्यान जे कोण रस्त्यार उलयले आनी लेटर्स घालून आय वुडंट आयडेंटिफाय. बट पीपल हू हॅव पुट अ ईमेल इन विच एवर लँग्वेज दे हॅव पुट, दे फेल्ट इट इज गुड and read it in the language which they felt, we will call each one of them, talk to them on a common forum, tell them what the JT policy is about, clear their doubts that this is only meant to regulate. I am repeating, this is meant to regulate activities which are right now irregulated. Sir, but one more thing is that Karanjale fishermen, थिंगा ते बोट्स हे मग ते कशे येले, तुम्ही परमिशन दिले तांकां? आम्ही खंयचीच परमिशन मग ते इलिगॅलिटी कशी चलता? इलिगॅलिटीज कांयच ना हातून. हांवें what I am made to understand, what I am made to understand is NIWS, the people who are there on the jetty, I mean who are there on the beach, तांणी एक्टिविटी ही घेतल्या थंय ट्रेनिंगाक. आनी ते हांव बाबुशा कडेन उलयलां. मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वील बी गोईंग ऑन द बीच, चॅकिंग वॉट इट इज. तातूंत टुरिजम परमिशन दिवपाचो संबंदूच येना. कितें जालें जाल्यार वी विल चॅक अप.